बालरथांच्या ड्रायव्हर आणि हेल्परांक स्कुलांनी पगाराचे ग्रांट्स वाडोवन 11,500 आणि 5,500 केला। सरकार आनी कांयच करूंक शकना। तो सरकाराचो स्टाफ न्ही, जाय जाल्यार स्कुलांनी तांच्या खर्चान पगार वाडोवचो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें। सरकार बालरथा खाला प्रायव्हेट बसींक घेवंक सोदता। बसी घेतल्या खंय CMRY खाला सबसिडीचेर रीण मेळटलें। तांकां किमान पगार दिवचो म्हूण लुइजनान प्रस्न काडिल्लो। सरकारान कसली ग्रांट दिली की लगेच ताका हे दी म्हणून बालरथ ताका 10 म्हयने चलपाची ह्या स्किमा, त्या स्किमीन गाडी दिली आनी पयशे येता। आमचे एम्प्लॉई न्हय ते क्लियर। एक नंबर 2, दे आर नॉट फूल टायम एम्प्लॉईज ऑफ द स्कूल्स ऑल्सो। स्कुलांक जर तूं तांकां चड दिवपाचें जाल्यार आमी आडावन ना। स्कूल्स कॅन गीव देम मोर, दॅट इज देयर चॉयस। दे आर सपोज टू वर्क ओनली अबाउट 3-4 hours a day, that's all, and that too for 6 days a week, and सुटी आसत तेन्ना तांकां सुटी आसता। आतां कोण चड काम करता, कोणाक दिसभर काम करूंक लायता जाल्यार ताका तांच्यांनी पगार स्कुलान मॅनेज करचो। गव्हर्मेंट हॅज नथींग टू डू विथ द बालरथ ड्रायव्हर्स। इट इज अ पार्ट टायम जॉब and that is also given by the management. It is responsibility of the management. हांव मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आमच्या आंगार घेवपाक सरकाराक फायनान्शियल कॅपॅसिटी ना आनी ती घेवचेय ना। इट इज रॉंग। ही वायट संवय जाल्यार ती खंय तरी एकदां थारूंक जाय। इट इज फॉर द मॅनेजमेंट टू हायर देम। इफ समवन गोज ऑन स्ट्रायक, मॅनेजमेंट कॅन हायर सेपरेट पर्सन। They have already gone on strike earlier and it has failed miserably. We are coming out with a scheme now where these drivers can operate as an owner of buses if they want. We will give them loan under CM Rozgar. मडगांवां गोगळांत कृष्णा हॉटेलाक उजो लागलो। तेल सिलिंग एक्झॉस्ट फॅनाचेर उसळून उजो लागलो म्हूण थंयचो स्टाफ सांगता। फांतोडेर सुमार 5:30 ही गजाल घडल्या। फायर ब्रिगेडीन येवन उजो आटापा हाडलो। 1.5 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण अदमास। ह्या हॉटेला वयर लोक रावतात। रेजिडेन्शियल एरियांत कमर्शियल धंद्याक मान्यताय दिल्या म्हूण लोकांक तिडक। ऑयल रखा था ना, ऑयल गर्म कर रहा था ना, उससे से वो एग्जॉस्ट का जो स्मेल लगा थोड़ा ऑयल। अब अंदर तो खाली वो एग्जॉस्ट का और इलेक्ट्रिक का ये जल गया था, ऊपर ही लगा था, नीचे कुछ नहीं हुआ था। उसी समय आके हम लोग बुझाया था उसको, वो एक्सटिंग्विशर मार के उसी टाइम ये हुआ था, खाली धुआं अंदर रहता था। मागीर ते सर चिमणी पेटपाक लागली। सो मागीर पयल्या सगळं आमच्या बेडरूमात जाल्यार जाल्यार ती सगळी चिमणी गेल्या। पयलें जाल्यार फूल चिमणी पेट्टा। फोन केलो हॉटेलाच्या, ताणें तो आयलो सकाळी तांचे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर आशिल्लो। ताणें फायर एक्सटिंग्विशर मारून ते फाटली चिमणी बंद केली आनी ताका सांगलें पयलीं मेन स्विच बंद करचो। It was so suffocating. Whole that staircase area was all with smoke and suffocation, or full of carbon dioxide there. Then we ran behind. That chimney was actually blazing. Later on, with that fire extinguishers, they have blown that off. But the major source of fire has started from inside. This zone is supposed to be non-cooking zone actually. I don't know who has issued this license to these hotels. Secondly, we don't have a fire exit for this building. In spite of this is happening. सुप्रीम कोर्टान सरकारी स्किमी, सरकारी सेवा, पॅन कार्ड तशेंच बँक खात्यांक आधार नंबर जोडपाचे सक्तीची मुदत 31 मार्च मेरेन फुडें धुकल्ल्या। आधार सक्तीक दिल्ल्या आव्हान याचिकांचेर सुनावणी घेतना शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान हो आदेश दिलो। आधाराच्या संविधानीक वैधतेचेर सुनावणी 17 जानेवारी सावन सुरू जातली म्हूण खंडपीठान स्पश्ट केलां। गिव कमर्शियल ब्रेक।